Welcome back. People do not find it safe to use the railway overbridge connecting Baina Vasco city, especially during the night hours. It has become miscreant zone. Locals fear of pickpocketing and chain snatching incidents on this bridge. Particularly women commuters do not find it safe to cross this bridge alone at night or even during late evenings. They have demanded a police vigil at the bridge. 8 वर्सां जाली हांगा अशी लायटीचे खांबे घातलेले आसा, इलेक्ट्रीक पोल घातलेले आसा, पूण तेंचो आमकां कांयच फायदो मेळना. हे बारीक लोक आसा, गरीबशे लोक आसता आनी ते जाणटे मनीस आसता. ते रस्त्याचेर वचपाक लोक कितें करता, वयता आसतना कोण लोकांच्या हाती गवंडेन फातर मारता, तेजे हाती गवंडेन हात घालता आनी तेजे भांगर चोरून व्हरता. जायती आमच्या लागीं कंप्लेन येता, पूण कोणूच एक्शन घेयना. बशेडो आमचे हांगा बायणाच्यान जे वास्को वयता हे लागीं पडटा म्हणून हे ब्रिजा वयल्यान वयता. वास्को बसीक ते चार्जीस बी चड पडटा म्हणून गरीब फॅमिली बिमिली आहा ते जाल्यार ते चलोन अशे ब्रिजा वयल्यान ते वास्को वयता कामाक बी वचपाक लागून. अशें वयतना अप एंड डावन करतना रातचे बीन केन्ना लेट बीट जालें जाल्यार 8 सुमार बी अशें येतना बीन ते भुरगे आसता ते रातचे बीन चोरी बिरी करून गळ्यातले भांगर बिंगर चोरी बिरी करता. अशें ते एका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. लायट बीट ना, खांबे बिंबे इतले आहा जाल्यार लायट बी कांयच ना, भुरगे बीन लायटी बीन फोडटा बिडटा ते सगळे आहा. जाल्यार हांव गव्हर्मेंटा कडेन लागीं मागता की हेजेर कितें एक्शन घेवचें, नाल्यार पेट्रोलिंग पुलिसेक बी रातचे टायमार पेट्रोलिंगेक लागून पुलिसेक धाडचे. इधर आएगा कभी लेट होता कभी जल्दी होता, इससे आदमी लोग इधर गुंडा लोग कितना बैठता है, पी के भी इधर बेवड़ा लोग सोता है. येत असताना आम्हाला संध्याकाळी यायची भीती वाटते. ही तर सगळे गुंडा लोक फिरतात आणि गळ्यातलं काढून घ्यायचं किंवा काही कळ काढायचं असं हे कामं करतात. तर तांकां येवंक फायदो ना, कित्याक एकोडे लायटीचें कनेक्शन ना, एकोडे कोण पळयतलो ना. हेका लागून पयलीं म्हणटा हांव कितें पुलिशेन हेंच्यांनी केअर घेवपाचें पयलें हेंचें. कित्याक आतां जर अशेंच जावंक लागलें तर फुडें आनी कितें जातालें. हें आतां गव्हर्मेंटान फुडें सरून आनी पुलिसांनी फुडें सरून करपाचें आतां. The metro service at Mumbai was inaugurated after a delay of 3 years and nearly double the original cost on Sunday. Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan gave a green signal while launching the service. The train will run between Western Mumbai to East Mumbai, a distance of 11.5 kilometers in just 20 minutes. The stretch will have 12 stations. With launching of metro, 11-year-long wait of Mumbaikaar is over. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.